बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाचे न्हू आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा आसाव आनी पापा फ्रांसिसान आमकां देई वाक्य दिला की आमी बोरवोशाची यात्रिकां जावन आसाव आनी आमचो बोरवोसो आमी देवा थंय जेजू थंय शिवाय हेर खंयच्याय वस्तूंचेर आमी दवरूंक नजो। सबारपटी आमी आमचो बोरवोसो आमचेरच आमच्या ग्रेस्तगायेचेर आमच्या अधिकाराचेर या आमच्या बळाचेर या हुद्द्यांचेर आमी दवरता। पूण आईची वाचपां आमकां उलो दितात की आमी आमचो बोरवोसो सोमयाचेर दवरल्यार आमी केदिंगस हालचें नांव बगार आमचें आध्यात्मीक घर कटपार बांदिल्ल्या एका घरा बरी जातलें। कितलेय कश्टान वरां आयल्यार आमचें तें घर म्हळ्यार आमचें जिवन सुखामयेन मुखार वेतलें। तर आज आमी जेजू बाळकाच्या नोवेनाक आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक जमल्या वासता त्या जेजूची कृपा आमी आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्यां बाळांचेर ह्या नोवेनाच्या वेळार ह्या मिसाच्या वेळार आमी मागया। आमी केल्लीं सर पदकां उसान सांगून देवा लागचें बक्षाने मागून सोमेस्त आमी सांगाता मुनिया हांव पदकी मनाची दोन नोडार चढून वायट करून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध। ह्या पासून भगवंत सदांच हांव कुवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता। सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पदकां बोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो आमेन। देव आमच्या बापा पवित्र समर्थेचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायलाय। तुज्यो आज्ञा पाळून सस्ताच्या जिविता पावोवंक आमकां फावो कर। आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. देव मंदिर नव्यान बांदा तवळ ते म्हाका मानवतले. हग्गाय प्रवादाच्या पुस्तकांतले वासा. दारियुस रायाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा हग्गाय प्रवाद्या उदेशी शेलितेल्याच्या पुता जेरेबाबेलाक, जुदाच्या राज्यपालाक आनी जेहोजादाकाच्या पुता प्रधान याजक जोशवाक सर्वेस्पराचे उतर पावले. दळबाराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हो लोक सांगता सर्वेस्पराचें मंदिर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावूंक ना. तेन्ना हग्गाय प्रवाद्या उदेशी सर्वेस्पराचे उतर पावले. मंदिर पाड पडलेले आसता तुमी सुंदर घरांनी रावचो वेळ हो गाय. तर आतां दळबाराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां कितें करता ताचे विशीं चिंतून पळया. तुमी भरपूर वमतात पूण भोव थोडे लुंवतात. तुमी जेवतात पूण तुमचें पोट भरना. तुमी पियेतात पूण दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात पांगुरतात पूण तुमकां ऊब मेळना. आनी जो वावराडी कांय इल्ले जोडटा तो ते पिंजलेल्या पोत्याक घालचे खातीर जोडटा. दळबाराचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां कितें करता ताचे विशीं चिंतून पळया. दोंगराचेर वसा, रुखाड हाडा आनी मंदीर नव्यान बांदा. तेन्ना ते म्हाका मानवतले आनी थंय म्हाका महिमा मेळटली. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. Locatul, sumi sunt
सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या दिसांनी घडिल्ल्या सरसंगतीची खबर हेरोदू उपारायाच्या कानांत पडली. तेद्वा ताका ताचे विशेंत कितें चिंतचें म्हूण कळ्ळें ना. कारण थोडे जण जुवांक जिवांत उठयला म्हणटले, हेर थोडे एलिया दिश्टीक पडला आनी थोडे पुर्विल्या प्रवाद्यां मदलो एकलो जिवान जाला म्हणटले. पूण हेरोद म्हणालो, जुवांचें शीस हांवेंच कापुल्लें, तर हो कोण जायत? हाचे विशेंत कितें सकट हांव आयकतां. देखून जेजू कुद्दू पळोवंक तो आशेतालो. देवाचे उतर हे. बळका जेजू थंय भोवमगाच्या भावा आनी भयणी, हांव साबार वर्सां बेंगलोर मैसूर हांव आसुल्लो आनी तेन्ना बेंगलोरांतल्या एका कुटुंबाक हांव लागशिल्ल्यान वळखतालो. साबार एक 20 वर्सां पयलें त्या कुटुंबांत आसुल्लो एकलो युवक आनी मध्यम कुटुंबांतलो. ताणें एक बिझनेस आरंभ केलें आपल्या इश्ट सांगाता. त्या इश्ट तो ग्रेस्त जावन आसुल्लो. ताणें हाचेर पातयेवन पुरा पयशे घाले आनी हाणें बिझनेस आरंभ केलें. क्रमेन बिझनेस बऱ्या तरान वाडलें आनी ताचो इश्ट तो भायल्या गांवांत आसुल्लो आनी क्रमेन हाणें ताका चीट करून सगळें बिझनेसूच हाणें वयसिलें आनी वो वयर 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 गेलो. आनी अशें सुमार 10 वर्सां पयलें ताका पळयत आसतना एकलो बारीक ग्रेस्त बिझनेसमॅन तो जालो. केन्ना बिझनेस वयर गेलें तो ग्रेस्त जालो तेन्ना हंकारी ताच्या जिवनांत रिगलो. साबार प्रोग्रामांक वो स्पॉन्सर जालो. इतलें मात्र न्हय, हाणें पयलें बारी देवत मनीस आसुल्लो, आतां पयशे चड जाल्लेस, अधिकार मेळ्ळोस, हेरांतान गौरव मेळ्ळोस, आपणाचेरच ताका एक चड हेम्मे भोगलें. देवाचेर बरवसचें ताणें उणें केलें. मिसाकवेचें ताणें उणें केलें. खाली क्रिस्मसाक इस्टराक मात्र तो वेतलो आनी उपरांत पाद्र्या पांगी बिस्पांगी धर्मीक वडिलांक हेरांक खंडन करचें, क्रिटिसायज करचें चड आनी चड ताणें सुरू केलें. आनी अशें एक 5 वर्सां 6 वर्सां गेल्या उपरांत तुमी जाणांत कोवीड आयलें आनी ह्या कोविडा वेळार साबार जाणांचें बिझनेस बुडलें आनी हाचेंय बिझनेस बुडलें. सादारण हो दिवाळीच जालो म्हणयेत. रिणांत तो पडलो. साबार लोन ताणें काण गेलें बँकाचें, तें तिरसूंक ताका जावंक ना. आनी त्या 2 वर्सां सुमार 3 वर्सां पयलें ह्या दुबळीकयेंत लोनांत तो आसता आसतना एक फावटी म्हाका भेटलो आनी सुरसुरे उसारी लागलो. वय फादर, हांव म्हजेरच पातयलो, म्हज्या ग्रेस गायेचेर पातयलो आनी त्या हांव ग्रेस आसतना देवा तावन हांव पयस गेलो आनी म्हाका आतां कळटा देवातान पयस गेल्ल्याचो परिणाम कितें जावं पडलो म्हज्या जिवनांत. आज हांव एक मध्यम वर्गाचो सादो व्यक्ती जावं पावलां.
मुझे रीण फारीक करूंक म्हाका तांक ना आनी आतां तो सद्दां मिसाक येतलो पुण्यक्षेत्राक येतलो मागतलो आंगवण्यान पुरा करतलो मोगाचें न्हू हें उदाहरण निजी घडल्लें हांवें तुमचे मुखार कित्याक दवरलें गे म्हळ्यार आईचीं वाचपां आमकां होच संदेश दितात आपणाचेर जो कोण पातयेता आपणाच्या पयशांचेर अधिकाराचेर तालेंताचेर आस्तीचेर तो पातयेता तो हंकारान भरता आनी केन्ना तो हंकारान भरता तेन्ना ताच्या जिवनांत देवाक तो पयस पयस लोडटा हंकार म्हळ्यार अहंकारा ते संस्कृत शब्दांतल्यान येता ताका इंग्लिशांत इगोइजम म्हणटात इगो EGO एच गॉड आउट म्हळ्यार तुज्या जिवनांत येदोळू देव तुज्या जिवनाच्या सिंहासनाचेर बसुल्लो आतां तूं कितें करताय तुज्या पयशांच्या हंकारान दळबरायेच्या हंकारान अधिकाराच्या हंकारान तूं देवाक तुज्या जिवनांत भायर घालताय पयस लोडताय आनी त्या सिंहासनाचेर तूंच बसताय आनी तूं म्हणटाय हांवूच जावन आसा म्हज्या जिवनाचो देव हांवूच जावन आसा म्हज्या जिवनाचो राय अशें म्हणून तूं तुकाच सांगताय आनी आयचीं वाचपां आनी सगळो बायबलच म्हणयत हाका मस्तू निदर्शनां दितात पोरण्या सोल्ल्यांत तुमी गेल्यार साऊल राय जावन आशिल्लो इस्रायलीचो पयलो राय आनी तो शेतकारी तो देवान ताका विंचलें किरकोळ कुळयांतल्या ताका देवान विंचलें आनी ताका राय करून ताका नेमियारलो इस्रायलीचो पयलो राय पयलें देवाक बरो मानवतलो पूण केन्ना ताका आस्त आयली अहंकार आयलो अधिकार आयलो देवा मुखांतर सर झुजां तो जिखलो सवकास अहंकार ताच्या जिवनांत आयलो आनी निमाणें देवान ताका सांगलें फिलिस्तिनाच्या विरोध तूं झुजा गेल्ल्या वेळार खंयचेय थंयची आस्त बदीक तूं हाडनाका म्हळ्यार ताणें देवाच्या उतरा विरोध वचून फाता केलें आनी देवान ताका धरणीक शेवटिलो निमाणें तो मेलो पळया ही अशेंच सलमांच्या जिवनांत आमी पळयता सुरू सलमांव देवाक बारी लागशिल्लो जावन आशिल्लो दाविदा उपरांत सलमांव देवा इस्रायलीचो तिसरो राय आनी देवान ताका हेपटी दिश्टीक पडून विचारतना सलमांव तूं कितें विचारताय तेन्ना तो खलतीकायेन म्हणालो देवा हांव दंड दिरवें कितेंय आशें ना बगार इतल्या लोकांक तुवें म्हाका दिलाय हांचेर राजवडकी चलोवंक नितीन आनी न्यायान राजवडकी चलोवंक म्हाका ज्ञान दी गिव मी द विजडम म्हणून तो म्हणालो आनी देवान ताका तें जाणवाय मात्र न्ही सगळें दिलें आस्त बदीक सकट दिलें पूण सलमांव सवकास हंकारान भरलो देवा तावन तो पयस 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 सरलो असलीं सभा निदर्शनां आमी पळयता तुमी गोलियात आनी दाविदा काण घेया गोलियात येदो व्हडलो मनीस कोणायकी तो आपल्या जिवान आनी सक्तेन तो चलोवंक शकतलो पूण आपणाचेरच तो पातयेलो आनी दावीद देवाचेर पातयेलो आनी काली ताणें खाबें आनी 5 फातोर विंचले आनी म्हणालो देवाच्या सक्तेचेर हांव तुजे कडेन लढाय मागतां आनी निमाणें दाविदान देवाच्या सक्तेचेर पासोवन पातयेवन खाब्यान आनी 5 पत्रांनी त्या येद्या व्हडल्या गोलियाताक ताचेर सगळें आशिल्लें ताका ताणें जिवेशी मारलो मोगाचें न्हू हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत हगाय प्रवाद्या मुखांतर देव आमकां तिळसिता लोक बाबिलोनाच्या बंदणेंत आशिल्लो सुरवेर देवाक ताणें हाक बोग मारिल्ली बाय द रिवर्स ऑफ बॅबिलोन देर इज सॅट एंड वेप्ट रिमेंबरींग जायन हें पोत तुमी आयकलां थंय ते देवाक हाक बोग मारतले पूण सवकास तेय ग्रेस्त जाले आनी ग्रेस्त जाताना हंकारी आयलो
आणि तेन्ना ते कितें सांगूंक लागले की त्यांनी आयच्या पयल्या वाचपान तुमी आयकलें, देवाचें सर्वेस्पराचें मंदीर बांदूंक आजुनी वेळ येवंक ना. म्हळ्यार ते तांच्याच आस्तीचेर बुडोवन आशिल्ले. देवाचें मंदीर पाड पडलां न्हय, देवाचें मंदीर नाश जालां जाल्यार तें मंदीर बांदूंक कोणूच देवाच्या खोबरेक मंदिराच्या खोबरेक येवंक ना. हर एकलो आपल्या ग्रेस्त गायेंत आपल्या हंकारान ते बुडुल्ले आनी तांकां देव सांगता, असल्या हंकारान बुडिल्ल्या त्या इस्रायल लोकांक देव सांगता, देवाचें मंदीर थंय नाश पडलां आनी तुमी सुंदर घरांनी जियेतात. देखून तुमकां कितें घडटा तें तुमी मतीन दवरया. तुमी भरपूर उमतात पूण थोडें लुवतात. तुमी जेवतात पूण तुमचें पोट भरना. पियेतात पूण तुमी दादोशी जायनात. न्हेसतात आनी पांगुरतात पूण तुमकां ऊब मेळना. वावुरतात पूण तुमची जोड पिंजलेल्या पोत्यांत शिमता. देखून वसा, पयलें देवाचें मंदीर बांदा, दोंगराचेर वसा, रुखाट तुमी हाडया आनी सगळें मंदीर नव्यान तुमी बांदा म्हणून देव तांकां सांगता, फरमायता. आनी होच हंकार आमी वांजेलाक येता आसतना त्या हेरोद रायाच्या जिवांत आमी पळयता. तुमकां वांजेलांत वाचल्यार सबार हेरोदो ही नांवां तुमकां मेळटात. हेरोदो महान जेजूक जिवेशी मारलो, जेजूच्या काळार त्या सक्कड भुरग्यांक, नेंतुल्या भुरग्यांक जिवेशी मारलो, ताका हेरोद द ग्रेट, हेरोद वर्तो म्हूण ताका म्हणटात. ताचो पूत एकलो पूत जावन आशिल्लो हेरोद अंतिफास. आयच्या वांजेलांत आमी वाचल्लें हेरोद अंतिफास. आनी तो गलिलियाचो आनी फेरायाचो तुंडुराय. आनी ताणें कितें केलें, ताचो भाव फिलीप आशिल्लो आनी फिलिपाक भोव सोबीत बायल आशिल्ली हेरोदियस. तांकां भुरगीं आशिल्लें सलोमे चेडूं. आनी वो ताच्या मोगार पडटा आनी ताणें फिलिपाक डिवोर्स दिवचे बरी करता आनी वो फिलिपाच्या बायले लागीं लग्न जाता. आनी हें जुदेव नियमशास्त्रा विरोध जावन आशिल्लें. देखून जुआंव बाप्तिस्त ताका ताचें हें कृत्य खंडन करता. आनी एक दीस ताका हें केल्ल्यान हेरोदियस ताका सांगता की जुआंव बाप्तिस्ताक एरेस्ट कर आनी ताका जैलान घाल. आनी ताचें उतर आयकून वो हेरोद राय जुआंव बाप्तिस्ताक जैलान घालता. त्या उपरांत एक दीस तुमी जाणात सलोमे आपल्या ताच्या जल्मा दिसा डॅन्स करता आसतना ताका इतली खुशी जाता की तो सलोमेक सांगता, तूं कितेंय विचार, हांव दिवंक तयार आसा. आनी हेरोदियस सलोमेक म्हणटा आपल्या चेडवाक, वस जुआंव बाप्तिस्ताचें शीस तूं विचार. आनी वो तक्षणच ह्या शिपायांक ऑर्डर दिता, वचून ताची तकली कातरया आनी हांगा हाडया. आनी त्या उपरांत आयचो वांजेल येता. सबार वर्सां संपलीं, त्या उपरांत जेजू थंय प्रत्यक्ष जाता. आनी थोडे म्हणटात हो जावन आसा जुआंव बाप्तिस्त परतून उठुल्लो आनी थोडे म्हणटात एलिया, तशें अशें म्हणटात. आतां हाका गोंदळ, हाचे अंतस्कऱ्याका कुशीन कांतयता. जुआंव बाप्तिस्ताक हांवें जिवेशी मारलां, आतां हो कोण येदो व्हडलो असर्य करचो मनीस म्हणून ताका तो पळोवंक आशा येता. पळया, ताणें केल्लें तें कृत्य ताचें अंतस्करण आतां ताका कांतयता हेरोद रायाक. कित्याक ताणें केल्लें तें कृत्य कशें, हंकारान. पयलें ताका हंकार आशिल्लो की हेरोदियस इतली सोबीत बायल म्हजी बायल जावन आसा. दुसरें ताका हंकार आशिल्लो ग्रेस गायेचो, कित्याक म्हळ्यार तो उपाराय जावन आशिल्लो. आनी तिसरें ताका हंकार आशिल्लो ताच्या त्या आस्थानांत सबार सेनाधिपती आनी ग्रेस्त मनीस इश्ट मंत्र पुरो आशिल्ले. आनी ह्या हंकाराक लागून तो शिपायांक सांगता जुआंव बाप्तिस्ताचें शीस कापा म्हणून. त्या उपरांत ताची गत कितें, निमाणी गत जाय कितें जावं पावली गोत्ता आसा गे तुमकां. त्या उपरांत थोडीं वर्सां उपरांत हेरोद राय हेरोद अंतिपस कालिगुला म्हणलो त्या दळा रोमाचो राय जावन आशिल्लो, एम्परर जावन आशिल्लो, ताका आपणाक राय करूं म्हणून ताका सांगता. आनी तेन्ना
तसोच हेरोदियासो भाऊ रायाच्या विरोध फिर्याद रायाक दिता कालिगुलाक आणि कालिगुल ते पात येता आणि कालिगुला तो चक्रवर्ती हाका हेरोदियासाक आणि हेरोद आंटिफसाक रायाक दोगांयकी गावलाक गडी पार करतात आणि थंय तो दूख आणि तो निमाणे स्वास सोडता. तसली गत जावं पावता ताची. पळया मोगाच्या न्हू, हे आमी आयची वाचता आसतना आमकां कितें लिसांव मेळटा. संक्षिप्त तरान 4 लिसांवां आमकां मेळटात. पयलें लिसांव जावन आसा आपणाचेरच आमी किदिंगस पात येवंक नजो. आमी बरवशाची यात्रिकां, देव जावन आसा, क्रिस्त जावन आसा आमचो बरवसो. जर तर आमच्या हंकाराचेर, दुडवाचेर, दौलतेचेर, या अधिकाराचेर आमी पात येता तेन्ना गोड्या मुखार गाडी बांदले बरी. देखून आज या फाल्यां आमी तें होगडां पावता. अशें शाश्वीत न्ही. ग्रेस्त गाय अधिकार खंयचेय शाश्वीत न्ही. बगार देव जावन आसा शाश्वीत. देखून देवाचेर आमची पातयेनी दवरया आनी आमचो बरवसो दवरया. तेन्ना आमकां कश्ट संकश्ट येवं तसो देव आमकां आदार दितलो. दुसरें, आमी आमचे अंतस्करण थोडे फावटी पातां करता आसतना आमचें अंतस्करण कांतयता. देवा कडेन वचोंक आमकां आशा जाता. पळया, हेरोद राई निमाणें वाक्य आयच्या वांजेलाचें, हेरोद राई जेजूक पळोवंक आशेतलो पूण तांणी आशा ताची सुपळ जावंक ना. ह्या ताणें त्या कुशीन मेटां काडूंक ना. पळय, जाकेव अशें ओपार तुमकां गोत्ता आसा. जाकेवाचें गडीत जाकेव जेजू पळोवंक आशेलो पूण तो ओगीच रावंक ना. तो त्या रुमड्याच्या रुखार सोडलो आनी जेजू ताका पळयलें, आपयलें, ताचें जीवन परिवर्तन जालें. तशें हाणेंय जर तर आपणाचें सूख वळखून जेजू गेल्लो जाल्यार हाचें जीवन परिवर्तन जातें आशिल्लें आनी भोव समाधानान तो मरतो आसलो. पूण आपले आशा मात्र ताचेर तें आशिल्ली, ती आशा ताणें सुपळ करूंक ना. देखून सबारपटी आमकांय थोडे बरी चिंता येवंक जावं. बरें हांवें खूब सार जाय बरी रितीर करी जाय. चिंतल्यार पावना, पूण आमी कार्याक देवा जाय. आमी बरें आमचें थंय स्वप्नां आसात जाल्यार ती कार्यागात करया, बरी रितीर करया, बरें कुमसार आमी जावया. तिसरें जावन आसा संक्षिप्त तरान हेरोदा बरी आमी जावचें नाका. हेरोद कुसडो मनीस, ताका जेजू म्हणटा तो कोल्या भाशेचो. म्हळ्यार एक उलयता आनी एक ताच्या चिन्नांनी आसचें. देखून मुखार एक फाटी एक आमी जावचें नाका. बगार न्याय नितीन आमी चलया. आमचें अंतस्करण नितळ आसल्यार, आमचें काळी नितळ आसल्यार देव आमकां पळोवंक मेळटा. पळय, उदक नितळ आसल्यार तुमकां तांतली मासली पळोवंक मेळटा. जर तर उदक खदवळ्ळें तेन्ना कांय आमकां पळोवंक मेळना. तशेंच आमचें जीवन नितळ आसल्यार, अंतस्करण नितळ आसल्यार देव आमकां दिश्टीक पडटा. आनी निमाणें हेरोद कित्याक ताणें जुवांक जिवेशी मारलो, तो जावन आसलो क्रूरी मनीस. आनी तशें आमी जावचें नाका. आमच्या जिवनांत दया, माया, हेरांतय शांत समाधान, एक उपकार करचो तो हात आमच्या जिवनांत आसूं दी. आनी तेन्ना आमी जर तर आमचें काळीज मोणो देवा थंय उबारल्यार तसो देव जेजू बाळोक आमकां समेस्तांक आशिर्वाद दितलो. ह्या कृपे खातीर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ईश्वर
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्वर आमच्या बापा, तुज्या परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बावरतांव सत मानतांव. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळो आमकां मेळोसो कर म्हूण मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरपतांव. जिव्या बावडटान ताचें पुनर्जीवनपण परगडतांव. तिरबुरवो शांताच्या महिमेवून येण्याक आमी अत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्व्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान सोंसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्ती कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक
तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत ते वरवतले हे म्हज्या उडासा करान. Bavarto so good purgatoria. बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जिवंतपणा सो भक्तीपणी उडास करता वो जिवीत सोंड आनी सोडोनीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. जेजूची कुडका सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केबितेचे विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा, सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवनपणा बरोस दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी सगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया करन आमी मागता. अवंकार मुरये देवाचे मये सांगाती सांजुजे तिचो पती भगेवन धर्मुता आनी सर काळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें मागणें भक्तीपणान आमी आतां मागया. आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमच्यो चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशनत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पदकांतली सुटय आनी सर अखादांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचे न्ही सुमिया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमणे तिका आशेतीन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसो. एकामेकाक शांती पाठोवया. संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे आनी आमचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सर सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता.
जेजू तुजे तावन केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोल दिताय. आमच्या सगळ्या लागून परतून आमी पडतांव तेन्ना ह्या सबळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडून सो फळ
आमच्या जिणयेच्या सालींत आमी बगीसो आनी दाखयसो कर तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे इसोवे आसो सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वड उपकार दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. फादर डॉमिनिक वास हांणी आयचे मिसाचें बलिदान भेटयलां. तांकां कोयरिस्तांक वाचप्यांक आनी तुमकां सुमेस्तांक ह्या नोवेनांत भाग घेतलेल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. सोनवराच्या दिसा सा विन्सेंट दे पॉल हाचें स्मरण. येवच्या सोमारा दिसा सा मायकल गॅब्रियल रफायल ह्या तेगा महादेवदूतांचें फेस्त. मंगळारा दीस सा जेरोम हाचें स्मरण आनी बुधवारा दीस लिसियाची सान तेरेज जेजूचें ल्हानफूल सान तेरेज हिचें फेस्त आमी करता. आनी येवच्या ब्रेस्तर दीस राखण बडवो गार्डियन एंजल हाचें स्मरण आमी करता. ऑक्टोबराची 1 तारीख हांगासर आमी वाहनां बेंचार करता. हर एका वर्सा आयुध पुजे आमचे हिंदू भाव करचे संदर्भी आमी आमची सकड वाहनां हांगासर हाडून बेंचार करता. सकाळीं त्या दीस 6:30 वरार मिसाचें बलिदान आसा. ते मिसाच्या बलिदाना उपरांत वाहनां बेंचार आमी करतले. आनी सांजेर 6 वरांचेर मीस आसा. त्या मिसा पयलें अशें सकाळीं तावन धरून सांजे पर्यंत तुमकां वेळ मेळटा तशें तुमी वाहनां हांगा हाडटात जाल्यार आमी ती बेंचार करतले. सांगतच जर तुमची ऑफिसां कामाचे जागे फॅक्टरी ब्लेस करूंक जाय जाल्यार तुमची नांवां फोन नंबर आनी जागो ऑफिसांत हांगासर पार्लरांत तुमी दाखल करचो. आमी ते बेंचार करतले. ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर रोजार माईचें फेस्त आनी सरकारी रजेचो दीस. हांगासर त्या दिसा इंग्लिशांत एका रितीची रेतीर मांडून हाडल्या. पोट्टातावन मनदीक बाब अगस्टीन वल्लुरन आनी गोंयांतावन फेथ बँड हांगासर आसतले. ही रेतीर चलोवन वचचे खातीर तुमकां प्रत्येक जावन तरणाट्यांक ह्या रेतीरेर भाग घेवंक आमी आपोवणें दिता. दनपारां जेवणाची वेवस्था आसा. ही रेतीर सकाळीं 9 वरार सुरू जावन सांजेर 5 वरां म्हणसर आसा. तशेंच ऑक्टोबराच्या 20 तारखेर 20 आनी 1 आनी 20 आनी 2 सोमारा मंगळार आनी बुधवारा हांगासर उक्त्या मैदानार 3 दिसांची रेतीर आसा. भाव ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी हेर याजक हे रेतीर चलोवन व्हरतात. तुमकां कळीत आसा ओएसिस नांवाकाल ही रेतीर चलची. एका वर्सा आमी सांपावलून रोमागरांक बरयलेल्या पत्राचेर रेतीर केल्ली. आदल्या वर्सा 7 सक्रामेंताचेर आमी ती केल्ली. आनी ह्या वर्सा सांपावलून बरयलेल्या 3 पत्रांचेर आमी ती रेतीर मांडून हाडल्या. सांपावलून तिमोथीक बरयलेलीं 2 पत्रां आनी तिताक बरयल्लें 1 पत्र. लेटर टू तिमोथी आनी लेटर टू टायटस ह्या 3 पत्रांक आमी पवित्र पुस्तकांत पास्टरल लेटर्स गवळीक पत्रां म्हणटा. ह्या 3 पत्रांचेर गवळीक पत्रांचेर आमी हे रेतीर मांडून हाडल्या. फुंकून पेटोवन जळतें दवर हो जावन आसा विशय ह्या रेतीरेचो. तुमी रेतीरेक येतात जाल्यार ही 3 बायबलाची पत्रांय आमी अध्ययन केल्लें बरी जातात. रेतीर सकाळीं 8:30 वरार तेरसा सोवें सुरू जाता आनी आखरेक आराधना सोवें 4:30 वरार ती सोंपता. रजेचे दीस जाल्ल्यान तुमी सकाळीं ह्या रेतीरेंत भाग घेवंक तुमकां अवकाश आसा. दनपाराचें जेवणाचे वेवस्थाय आमी केल्या. ह्या रेतीरे बाबतीन जायतो खर्च आसा. माटो कदेल लायट्स सावंड म्हणून तुमी जर खंयच्या एका वस्तूक स्पॉन्सर रावता जाल्यार वा तुमचे कुशेचें काणीक तुमी दिशात जाल्यार खंडीत जावन ही रेतीर आपुरबायेन करूंक आमकां साध्य जाता. तुमी ह्या दिशेन आमकां भेटचें. होली लँडाक इस्रायलाक इजिप्ताक फालेस्तिनाक आनी जॉर्डनाक नोव्हेंबराच्या 17 20 आनी 9 तारखे पर्यंत आसा केल्ल्या यात्रेक पयनांत केवळ 10 सिटी मात्र उरल्यात. जर तुमकां ह्या यात्रेक पयनांत भाग घेवंक जाय तुमी आमकां तुर्तान ऑफिसांत भेटचें.
भुरग्यां खातीर देवपणीचें शिबीर आमी मांडून हाडलां. ऑक्टोबरच्या 3 तारखेर सांजेर 5 वरां तावन ऑक्टोबरच्या 4 तारखेर दनपारां 3 वरां पर्यंत हें कॅम्प आसतलें. हांगाच 8वी 9वी 10वी आनी PUCच्या भुरग्यांक हें कॅम्प मांडून हाडलेलें आसा. भुरग्यांक रजा आसल्यान वडिलांनी ह्या कॅम्पाक धाडूंक आमी तुमचे लागीं विनंती करता. भोवन आनी भयणीनो, हांगासर काणिकेच्या वेळार थोडें सोरपणां जावची आमकां कळीत जाल्यान त्या देखून आमी ह्यो विशयी तुमचे मुखार प्रस्ताव करूंक आशेतां. हांगासर काणीक एकठांय करूंक आमी नमियरलेले बाळूक जेजू कुटुंबाचे सांदे आसात. तांणी मात्र ती जबाबदारी वयसूंची. जर हेरांकी पूण शेतांत सेवा दिवंक मौन आसा जाल्यार खंडी जावन आसतली. तुमी आमकां भेटचें आनी तुमकां आमी त्या दिशेन मार्गदर्शन दितले. हांव सोडून कोणाची परवणगी नासतना मोदें कांय दाय घालूंक वेचें नाका. तुमी तुमचो सहकार ह्या दिशेन दिवचो आनी आमी तो मानून घेता. सांगतच ह्या कॅम्पसा भितर कोणाकी कांय भीक मागोवंक जावं दी, सेल करूंक जावं दी वा पॅम्पलेटां डिस्ट्रिब्यूट करूंक जावं दी आनी आमी अनुमती दिना. अनुमती नासतना कोणेंय तशें केल्लें आसा जाल्यार तुमी आमकां तिळसूचें आनी तसल्यांक तुमी प्रोत्साव दिवचो न्हय. मिसा उपरांत तशेंच मिसा पयलें कोवेंताच्या चापलांत हांगासर याजक कुमसाराक बसतात. तुमी थंयसर वचून कुमसार जावयेत. तशेंच वांजेल रजार करूंक जाय जाल्यार कोवेंताच्या पार्लरांत थंयसर याजक आसात, तांची सेवा तुमी जोडयेत. आज मिसा उपरांत वांच्या तणपिवनाक आनी उंड्याक दान दिल्लीं आसात. दुबय तावन एक भक्तीक, तशेंच अर्गां जावन विलरेड डिसोजा मंजेश्वर तावन आनी 10व्या वर्साचो जल्मदिवस संभ्रमचे सुंदरबी इथन रोड्रिगस मीरा रोड तावन बरें काम मेळ्ळेल्याक पासत अर्गां जावन लिव्या गोम्स आनी देलिशा वास निर्मार्ग तावन. जर तुमी वा तुमच्या कुटुंबाची आसात जाल्यार दयकन मुखार या याजक बापा तावन मानाची वात स्विकार करची. तांकां आनी तुमकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. नोवेना खातीर आतां दिंबे मोडया. बळका जेजूचे नोवेन. जेजू मनशाचो इस जावन जियेल्लो, तरांच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुरकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेडारान शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण आवडलो. आतांच्या बाळपणांतावन मनशांक ताच्या गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुमकां आशिर्वाद दिता. आमची गरजो आनी इरादे आतां आमी जेजू बाळका मुखार दवरया. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबा पासून आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या प्रायवंत आनी पिडेस्तां पासून, आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्या युवकां युवती पासून, भुरग्यां पासून, तशेंच आमच्या वावरा पासून सबारपटी आमी केल्लो वावर आमकां फळ दिना. आमचें शेतां जावं पुरो आमकां बरें काम मेळना. शिकाप बरें जोडल्यार आमकां फावो ती मजुरी मेळना. तशेंच सबार जण रिणांत आसूंक पुरो. आमचें बिजनेस बऱ्या तरान चलना जावं पुरो. ह्या घरांत शांती समाधान ना जावं पुरो. ही सर्व तेसावां आमी जेजू बाळकाच्या पांयां तळा दवरया. प्रार्थुया. ये भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी हाज्या पितारांक उक्तापी केल्या आनी तुजो हात बेसावन दिवं कोल्लो आसता. तुका पातयेने उलो मारतल्या सगळ्यां दायनायक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान बरे कृपेन बरोले सुमी तुजे संगता सराय भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे खुशीचें जेजो.
देवाचो पूत मनीसलो देवाचो पूत मनीसलो देवाचो पूत मनीसलो मई बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे मई बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचे बेसांव घाल मई बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे बळका जेजू लागीं मागणे येच्या पंचा जेजू बळका आमच्या बेजार काळचे ये कळचे दीस घाल म्हूण तुज्या मुखार सरपडोवन आमी मागता की इतलें बिरमोतें बरलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी इतल्या त्रेगान मागची खूब आमकां काड आमचे वेले कश्ट निरासपण तुजी कुमोक आनी बुसोन आमकां दा बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता तुका आमी वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन जेजू बळकान आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर सबार आशिर्वादां आनी देणी वतल्यान त्या सर्व उपकारां खातीर आतां आमी जेजू बळकाक अर्गां दिवया ए बो उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्या देव उपकारां खातीर आमची आदी कार्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णयतले तूं जावन आसा आमचो देव रस्तारांनी सांबाळला आमची सगळी पाती आनी या जगाच्या म्हाजे मुखार सर्जी आनी सर काळ आशिर्वादा खातीर तकली बगायात सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सुवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्मे सवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन Jesus,